आयज कांयच करूंक ना ना पण आयज सॅम्पल बीन काय घेवंक नासता तुमी ओके सॅम्पलिंग जातलें आनी मागीर कळटलें ओके सर तुमच्या हॉटेलाचें इन्स्पेक्शन केल्लें आहाय तुमी आयज हांगा प्रेजंट आसा हांगासर कितें सांगूंक सोदता कित्याक बिचार आमी पळयत जाल्यार ते उदक जे दिसण्याक येता तेचेर आयज इन्स्पेक्शन जे काडलां हेल्थ डिपार्टमेंट सर बट कितें तुमकां कितें दिसता तुमच्या हॉटेलाचें उदक ना नो ते म्हणटा कितें स्विमींग पुलाचें उदक आसा सिवरेज उदक आसा आनी सॅम्पल टेस्टिंगाक वतलो म्हणून बट रिपोर्ट आतां सॅम्पल टेस्टिंग करूनच कळटलें न्हू बट आतां ऑलरेडी ताणें पळयलां की उदक वयल्यातल्यान येता आनी ताणें विचारलां म्हाका ती पयली जोर आसली जोर कांय ना न्हू जोरीचें तर इट इज कांयच ना रे उदक तर पावता वयल्यातल्यानूच येता म्हणून पण आतां केन्ना जातलें आतां मंडे तो वतलो म्हणटा पूण टेस्ट करपाक आतां रिपोर्ट मागीर हांव तेचे कडेन फॉलोअप करतलो केन्ना मंडे व्हरतलो हय आतां खंयचे डिपार्टमेंट येयलेले इन्स्पेक्शनाक आतां हेल्थाचोच येयलेलो ओके आनी पंचायती ते म्हणटले आमी करतले इन्स्पेक्शन सेपरेटली बट ते आतां मातशें बिजी आहा म्हटलें तेंच्यांनी CR केसीन बट पळोवया फुडें उदक येता म्हणजे खंयच्या हॉटेलाचें उदक येता कितें हे पळय हिंगा एक W हॉटेल आहा तुमकां तर हांवें कंप्लेन घातलेली दीस इज नॉट अ फर्स्ट टायम बट तेंच्यांनी पयलीं खूब सिवेज डिस्चार्ज केलेली आसलेली ऑलरेडी तुमच्या चॅनलांनी ते रिपोर्ट केल्ले आहा प्लस तेंची सिवेज डिस्चार्ज जाता इज नॉट ओन्ली ऑन द बीच बट देर इज सम अदर एक बांवुल्ली ही आहा लागती तितूंतल्यानी ती जेन्ना खूब पावस पडटा पळय तेन्ना थिंगाय डिस्चार्ज करून उडयता ते